पुलिसेन पयर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, ताजेर बोवाळ जालो. आमी फाटले खेपेक तुगेले मागणी केल्ली की पुलिसेन प्रेस कॉन्फरन्स घेवची म्हण. ताणें बाबड्यांनी घेतली, घडये आमच्या आयकून घेतली आसतली. आनी मागीर तांकांच लोक तुगे शॅप लावपाक लागले, तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी हें कित्याक उलयले आनी ते कित्याक उलयले काय म्हणून. पूण जे पुलिसेन सांगलें, आतां मेरेन जें इन्व्हेस्टिगेशन पावलां, एका मंत्र्याचो आदलो स्टाफूय तातूंत भितर आतां सांपडला. सो तुमकां कितें दिसता, हें योग्य मार्गार आसा काय आतां मातशी सर्कस जावपाक लागल्या? प्रमोद, लास्ट टायम आमी उलयल्ले पळय ते सेम टॉपिकाचेर उलयल्ले, बट समवेर वी हॅड मेन्शन डेट वाय पुलीस इज नॉट कमींग फॉरवर्ड एंड गिवींग डिटेल्स ऑफ द प्रोब. सो DGPन ते केले प्रेस कॉन्फरन्स करून. पूण तितून भितर एक इंट्रस्टींग गजाल आशिल्ली की ही हॅज सेड डेट the accused have not revealed any political connection. तें मान्य करपाक मातशें कठीण लागता. Means like when you say that you have an accused and when everybody looks forward that there is somebody, whether it's a kingpin you call it or somebody who is a control center, ते थिंगा पावना म्हणल्यार तिका मातशें एक देर इज अ कायंड ऑफ अ लॅक ऑफ ट्रस्ट इन दोज वर्ड्स. हें सगळें हवेक चलिल्लें काय कितें असो एक दुबाव मारता. तो दुबाव मारता कित्याक सगळ्यांक खबर आसा कोणूय आसतलोच म्हणून थिंगा. इट इज नॉट दॅट अ कॉमन पर्सन ऑर एन अननोन पर्सन is going to run a racket which involves to this magnitude. तितून भितर आसतलेच कोण तरी. पण जे तरेन पुलिसांनी सांगलें की अजून मेरेन कांयच मुखार फुडें जावंक ना म्हणून, तेजेर मातसो लोकांक पीपल वर नॉट पटना बाब पुलिसेन सांगलें की अजून मेरेन हाजें कांय जालें ना म्हणून. आनी मागीर 3 दिसां भितर अशें एक मनशा अरेस्ट केलो जो मंत्र्याचोच एक स्टाफर आशिल्लो. सो कितें दिसता, हें चल्लां योग्य मार्गान काय सर्कस सुरू जाल्या? हांव लास्ट टायम तशें म्हटलें की इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू इस्टाब्लीश कनेक्शन बिटवीन पॉलिटिशियन आनी हे जे स्कॅमर आहात तेतून. आनी हांव ते 2-3 फावटी जस्टिफाय करून सांगलेलें आसा. तर उदाहरणार्थ तूं वास्कोची ती उमा पाटील केस जर घेतली, बिचोलची पुजा यादव ती केस घेतली, किंवा ती मडगांवची आचार्य आनी ते गावड्याची केस घेतली, जाल्यार ह्यो 3 ज्यो केसी आसा ह्यो ह्याच स्कॅमा वांगडा येयल्या. पूण ह्यो 3 केसी जर पळयल्यो ह्या तिगांच्यो जाल्यार नेवीन काम दिता, रेल्वेन काम दिता, आनी खंय काम दिता, सेंट्रल एजन्सी. सो म्हणजे कसले फ्रॉड ते तुमकां कळ्ळें. आतां उरलो हांचो कोण, जी ही दिपाश्री सावंत किंवा पुजा नायक बी हे जी प्रकरण आसा ही उरली. पूण हांव पयलींच्यान सांगता की ही हांकां तोपयो घालपाची संवय जाल्या, ते एडिक्ट जाला हे लोक. आनी जशें हांवें लास्ट टायम म्हटलें अशें की पयशे डबल करता म्हणून ते साश्टीन जे आमी चडशे लोकांक फटयतात पळय केसी, पयशे डबल करता म्हणून. म्हणजे EOC कडेन केसी पडलेल्यो आहात त्यो 200-300 कोटीचे फ्रॉड गोंयान लोकांक फटोवन गेले. हे गोंयान पयशे डबल करता आनी कितें करता म्हणून सांगून, शेअर्सांक घालता, स्टॉक्सांक घालता पयशे म्हणून सांगून. सो तसले तरेचे हे स्कॅमस्टर. आतां हेंचे पॉलिटिकल हेच्या कडेन कनेक्शन कितें आसा काय कितें जाल्यार प्रमोद ते कठीण हें जावपाक. कारण कोणी बरोवन दिला आसतलें की तुका आपूण जॉब दिता आनी म्हणून पयशे दी म्हणून. ना, हो वेव्हार तोंडी न्ही सगळो. आतां तोंडी वेव्हार तूं कसो इस्टॅब्लीश करतलो इन्व्हेस्टिगेशनान? ताणें नांवां जरी सांगलीं कोणाची त्या फ्रॉडांनी जे लोक धरल्या तेंच्यांनी 4 नांवां सांगलीं सुद्दां धरी आमी, जाल्यार ते 4 नांवांचो तूं कोण हें कसो इस्टॅब्लीश करतलो? प्रूफ, एविडन्स जाय न्ही फाल्यां कोर्टान घालपाक. सो म्हाका दिसता की पुलीस आपल्या हाजेर बरोबर आसा अशें म्हाका दिसता. पूण सगळें आतां काल हांव एक गेल्लो तें हांव तुका सांगतलो वदळ की फुडल्यान एक मनीस बसला आनी हे सायडीन एक मनीस बसला. हो मनीस म्हाज्या कडेन पयलीं आयलो आनी तुमी ते डिस्कस करता पळय ते काय बरे पॉयंट आसता म्हणपाक. पूण म्हाका एक सांग पालो कितें फायदो तुमी ते उलयता तें. तो फुडलो मनीस येयलो आनी ते जॉब स्कॅमाचेर उलयताले ते. फुडलो मनीस येयलो आनी म्हणपालो हे तर धरल्या पळय हेंचें खंयच कनेक्शन नासतालें. तेंचें म्हणणें अशें की जे ह्या लोकांक जे धरल्या तेंच्यांनी समज पयशे दिवन जॉबाक लायल्या जाल्यार मागीर तेंच्या वांगडा आतां तेंच्या अगेन्स्ट कोण हें करतलो? आनी जे जॉबाक लायला तेंचेर कशें जातल्यो? जावं शकना. जर फटयला तरच केस जातली न्हू ती. जेंच्यांनी समज पयशे कोण तरी घेतले आनी जॉब दिला जाल्यार तो कोण येता सांगपाक आतां? बरोबर, आपले पयशे घेतले केस करा म्हणून. गजाल खरी. म्हाकाय बी आज सकाळीं मार्केटा भितर 2 जाण मेळ्ळे. हांव नुस्तें घेतालो कळ्ळें तुका. ते नुस्तें मागीर थंयच उरलें आनी डिस्कशन मागीर कॅश फॉर जॉब्साचें सुरू जालें. आनी ताणें एक्झॅक्टली होच मुद्दो काडलो. ते म्हाका म्हणपा लागले की तुगेले कितें सांग म्हणपा लागले सायबा, पळय म्हणपा लागले तांकां जॉब दिल्या पळय ते कंप्लेन करना न्ही रे. तांचें म्हणपा लागलें कितें करपाचें, ते आतां हे सिस्टमी भितर पावल्यात, ते ऑलरेडी सिस्टमी भितर पयशे दिवन जॉब घेवन पावले. तांची म्हणपाक कितें करपाचें? आमी म्हणपाक गोंयकारांनी असली लोकांक एडमिनिस्ट्रेशनाक फुडले 2-3 दशक सामके भोगपाचें काय म्हणून.
असं म्हाका असं तुकाय दोग जाणांनी विचारलें म्हाकाय दोग जाणांनी विचारलें आनी तूं गेल त्या जाग्यार हांव गेलो नाशिल्लो आनी हांव गेलो त्या जाग्यार तूं नाशिल्लो बरोबर. सो बेजिकली आमी हो बारीकसो सॅम्पल सायज जर धरलो जाल्यार हो आज गोंयकारांचो सेंटिमेंट जाला लौकीक बाब. आनीक मुख्यमंत्र्यान तर पुलिसाक डिफेंड करपाचो प्रयत्न केलो आनी सांगलें की पुलिसेन क्लीन चीट कोणाक दिल्या क्लीन चीट कोणाक दिली ना अजून मेरेन मेळना म्हणटात घडये फुडें मेळत म्हणून आनी ताजे उपरांत गेलो मंत्र्याचो एक स्टाफर अरेस्ट जालो. योग्य मार्गान आसा. केसी प्रमोद ज्यो फुडें येता पळय न्हू त्यो स्टॉप जावना. नवे नवे केसी ना जाल्यार एटलीस्ट मनीस इनवॉल्व जाले ते तरी तेंचो तरी नंबर वाडटा. म्हणजे दिपश्रीची केस जेन्ना जाल्ली तेन्ना पिरवळ वाठारांत तो भुरगो जो अनिकेत कांदोळे तेजें डिस्कशन स्टार्ट जाल्लें हो सांपडटलो आतां म्हणून पूण पुलिशेक ताका अरेस्ट करपाक 2 वीक लागले. ते कस्टडियन्सीन सगळ्या लोकांक खबर आहा अरेस्ट जावपाचो आहा म्हणून आतां कित्याक त्या लोकांक खबर आहा तो खंय कोणा वांगडा कसो इनवॉल्व आहा तो. सो तेजे डिटेल्स कस्टिट्युएन्सीन वा ते पॉलिटिकल सर्कलान वा ते MGP BJP सर्कलान थंयचे लोकल पॉलिटिक्स आहा तितून भोंवताले. पूण पुलिशेन जेन्ना दिपश्रीक अरेस्ट केली इमिजिएटली त्या भुरग्याक जाली ना ताका टायम मेळ्ळो आनी तशें मागीर ओपोजिशनानूय एलिगेशन केली ते काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या ती फाटल्या विकाक घेतल्या सांग एक मिनिस्टराचो मनीस इनवॉल्व आहा आनी तेजें बॅक डेटेड रेजिग्नेशन घेतलां म्हणून. पण खरें ते अरेस्ट जालो ताका काल काय पयर केन्ना तरी. सो पॉलिटिकल पार्टी मेरेनूय डिटेल्स पावले की अशें अशें आहा म्हणून सगल्यांक कळटा हो भुरगो इनवॉल्व आहा वा एक मंत्र्याचो मनीस इनवॉल्व आहा दिपश्रीचो एक कलीग इनवॉल्व आहा. पण पुलीस एक्शन घेता 2 विकांनी अरेस्ट ताका 2 विकांनी जाता. सो इन्वेस्टिगेशनाचेर मातसो डावट येता. दुसरें बॅक डेटेड रेजिग्नेशनाचेर येयले पळय न्हू तेजेरूय इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय की बाबा तशें जालां आनी ते केस येयल्या उपरांत तेजें रेजिग्नेशन येयलां काय म्हणून त्यो गजाली इन्वेस्टिगेट करच्यो पडटल्यो. म्हणजे खबर आपलें जर गव्हर्मेंट सिरियस आहा जाल्यार एक वेळ मंत्री इनवॉल्व आसतना मंत्री इनवॉल्व आसतल्यो सगळ्यो फुडल्यो गजाली. बट तेणी आपणी क्लीन येवपा खातीर तेणी असल्यो गजाली करपाक जाय. समज बॅक डेटेड घेतला जाल्यार त्यो गजाली करपाक जाय ते क्लीन वचपाक दिवपाक जाय. बॅक डेटेडून कितें प्रूव करतलो तो भितरूच आहा. दुसरें पार्सेकराचो जो स्टेटमेंट येयलो पार्सेकर आतां हितून ना सिस्टमीन तसो ना पण तेणी जे मुद्दे मांडले तेणी मानले ते इम्पॉर्टंट धरचे पडटा कारण BJP सरकारचे 2012 सावना तितून 2-2.5 वर्साचो टर्म मुख्यमंत्री म्हणून तो आसलो सिस्टम तो मंत्री म्हणून आसलो. तेजे उपरांत म्हणजे 5 वर्सां ती तो आसलो तेजे उपरांत दोन टर्म ते ना. तेणी मुद्दे अशे मांडले जे पयलीं आमी डिस्कस केल्या की मेरिटाचेर जे जावपाक जाय ते ह्या गजाली खातीर जायना. जो भुरगो युनिवर्सिटीन 75% मार्क घेवन पास जाता तो गव्हर्मेंटाचे एग्जामीन 30% वा 35%चेर पावता आनी जो भुरगो युनिवर्सिटीन 40-45 इतलेच तो धडपडून पास जाता ताका गव्हर्मेंटाच्या एग्जामीन तो डायरेक्ट 90+ अशें कशें जाता. आनी अशें करून जर ते कमी हुशार आशिल्ले भुरगे जेन्ना सिस्टमीन येतले तुज्या ती सिस्टम तुजी कशी चलतली हे मुद्दे कमी हुशार जातली सिस्टमूय कमी हुशार जातली मागीर हे असले प्रकार करपाक चड बरें. सो तेजे उपरांत आनी मुद्दे मांडले तेणी की ही गजाली पॉलिटिकल कनेक्शना शिवाय जावपाक शकना आनी पयलीं डिलिव्हरी जाल्ल्या शिवाय ह्या मनशा कडेन इतलीं वर्सां ते चलोवपाक जावचें नासलें. पयलीं कोणाक तरी जॉब मेळ्ळ्या म्हणून तेंचे कडेन तांचे विशीं एक ट्रस्ट फॅक्टर तयार जाला. हांव एका धरून एकूच एड करता हेका की इफ वी आर बीन टोल्ड दॅट देर इज नो कनेक्शन देन म्हाका दिसता आमी एक समबडी इज ट्रायंग टू फूल अस कित्याक अदरवायज नाव वी आर ट्रायंग टू बिलीव दॅट ही सगळीं कोण धरल्या ती कोणूय जावन XYZ हांव नांव घेयना they are the people who are giving us jobs or they are the people who have given jobs already. You mean to say that the buck stops there? Itlo system also hollow In asa. this case exactly where does the buck stop? Where does the buck stop? So आमी पिशे कशे हे आमकां हें घडटा Believe करपाचें. बिलीव करपाचें completely not acceptable.